हॅलो सर. सांग रे. सर एक न्ही परत वाद निर्माण जाला की काल जे 25 दिसाक प्रेरणा दीस कार्यावळ आशिल्ली थंय परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडे हांणी कांय वादग्रस्त विधानां केल्या आणि हे फावट तर तांणी अशें म्हटलां की जर खात्याक कुलोप मारचें जर जमना सांबाळपाक किंवा फायली क्लियर करपाक पयशे दिवचे पडटात कॉन्ट्रॅक्टरांक हें काम सध्या अधिकारी सरकारांतले करतात बी अशें तरेन वक्तव्य केलां. सो एज अ एक्स पार्टी तुमी प्रेसिडेंट आणि एक सिनियर लिडर कशें पळयता ह्या सगळ्या घटना? काय पहिली गोष्ट हांव सध्या पार्लिमेंट कमिटीच्या मिटिंगे निमित्तान गोंया भायर आसा. हांव हांगा कलकत्ता हांगा. हां. पण जो स्टेटमेंट काल केला मुख्यमंत्र्याच्या संदर्भात अत्यंत दुर्दैवी आसा स्टेटमेंट. एखाद्या मंत्र्यान अशा पद्धतीचो स्टेटमेंट करप नासता आणि त्यामुळे त्याची योग्य ती दखल केंद्रातल्यान डेफिनेटली जातली इतलेंच. कारण हे बरोबर न्ही. कारण मुख्यमंत्रीच्या संदर्भात आणि ज्या तरेन ते वक्तव्य केलें अशें फेक वक्तव्य मंत्री करपाक शकना. कितें आतां ताणें खरें आसत जाल्यार ते उलोवंक जाय. त्यामुळे कोणाचेरूय हें करपाचें अत्यंत चुकीचें आसा आणि हांव त्याची त्या गोष्टीचो ताका हें म्हणटा तो अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ओके, थँक्यू. चुकीचें आसा आणि हांव त्याची त्या गोष्टीचो ताका हें म्हणटा तो अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ओके, थँक्यू. चुकीचें आसा आणि हांव त्याची त्या गोष्टीचो ताका हें म्हणटा तो अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा.